तुम्ही नॉमिनेशन करून येयले, कॉंग्रॅच्युलेशन तुमकां. थँक्यू थँक्यू. आणि कशें दिसता आतां तुमचो नेक्स्ट वॉट इज द पर्स्पेक्टीव ऑफ विनींग इन दीस? ऑलरेडी आमी काम प्रचार करून आसा आणि मतदारसंघात सगळ्याक आमचे वॉलंटियर्सूय भोंवता, आमचे कार्यकर्तेय भोंवता आणि हांव स्वता डोर टू डोर ज्या ज्या जाग्यार चालू आसा थंय म्हागेलें चालूच आसा. आणि ऑल्दो बिफोर कॅन्डिडेट जावच्या आदींच्यानूच आमी भोंवताले. लास्ट 5 years म्हजो संपर्क आशिल्लो आणि तेजो फायदो जाता. आणि आम आदमी पार्टी एक क्लीन पार्टी, नवी पार्टी आणि त्या पार्टीन आमी एक उमेदवार म्हणून लोकांक आयज एक्सेप्ट जाता अशें म्हाका हांव जाणा. आनीक लोकांक बदल जाय. लोकांनी करप्ट BJP गव्हर्मेंटूय पळयला, ताजे पयलींचोय सगळो काँग्रेसीचोय गोंधळ पळयला. सो हे दोनूय वोटर जे आसात पारंपारीक BJP आणि काँग्रेस, ह्या दोनूय वोटरांक आज ह्यो दोनूय पार्ट्यो नाका जाल्यात आणि ते एक बरे उमेदवाराच्या प्रत्यक्षेन आशिल्ले. आणि म्हाका दिसता आम आदमी पक्षान म्हाका एक संदी दिल्या आणि ह्या लोकांकूय आमच्या वोटरांकूय एक बरो असो उमेदवार तांणी म्हाका दिला अशें दिसता आणि ते म्हाका सगळे प्रतिसाद दितले. अरविंद केजरीवाल तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन स्पेशली डोर टू डोर करपाक येयले, ताचो कितें इम्पॅक्ट आसतलो? सगळ्यात पयलो डोर टू डोर ह्या गोंयांत, आख्ख्या गोंयांत विधानसभे वेंचणुकेंत आमचे मुखेलमंत्री दिल्लीचे अरविंद केजरीवाल आणि आमच्या पाळे गांव हो सामको निग्लेक्टेड गांव. जर तुमी पळयलें जाल्यार थंय कांयच फेसिलिटी ना आणि ST डॉमिनेटेड गांव. आणि मुद्दम आमी ह्या पाळे गांवांत तांची डोर टू डोर दवरली आणि ते जेन्ना त्या गांवाची परिस्थिती तांणी पळयली, थंयच्यो ज्यो फेसिलिटीज पळयल्यो, तांकांय आश्चर्य दिसलें की गोंय आपूण इतकें डेवलप आसा हें आसा म्हणटा पूण थंय कांयच फेसिलिटी आयज सारक्यो ना. आणि तांकां लोकांनी भरभरून असो म्हणजे तेणी इतको तांचे कडेन संवाद साधलो आणि लोकां कडल्यान तांणी एक बरो असो प्रतिसाद मेळयलो.